दृष्टीचे नित्याचे लाईफगार्ड संपार वचून 3 महिने जायत आयले त्यांना सान गोयच्या दर्यात बुडून मरप्यांचो आकडो वाढत असा. ब्रेस्तारा दनपारात 30 वर्सां पिरायेचे इंडियन ट्युरिस्ट बुडले. नाताळ आणि नव्या वर्साच्या सेलिब्रेशनाक येवपी टुरिस्टांची सेफ्टी सध्या वाऱ्यार. दुसरे वटेन संपार गेल्ल्या लाईफगार्डांनी टुरिझम मंत्री बाबू आजगावकराच्या मतदारसंघात पेडण्या मोर्चा काढलो. दृष्टीचे प्रकरणात सगळो भ्रष्टाचार चल्ला हाका मंत्री बाबू जबाबदार म्हूण आरोप. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचे म्हूण मागणी. हे जे सगळे आमचे गोंयकार भुरगे आसा गेले 10 वर्सां जाली दृष्टी कंपनीच्या अंडर काम करता. ह्या दृष्टी कंपनी सरकारान कॉन्ट्रॅक्ट दिला 141 करोड रुपयाचो कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्सां खातीर दिल्लो आणि ही कंपनी आसा ती फक्त ह्या कामगारांची सतावणूक करता आणि जे जे कॉन्ट्रॅक्टान त्यांनी सायन केल्ले ते कसलेच गोष्टी ते प्रोवायड करिना. हे आमी सरकाराच्या नजरेक हाडून दिल्या तरी आसतना सरकार हेची दखल घेना. स्पेशली जो टुरिझम मिनिस्टर आसा बाबू आजगावकर हेका काय पडलेलेच ना. तर आमचो एकूच डिमांड आसा हो जो मदलो दलाल आसा जी दृष्टी कंपनी आसा ती सरकारान काडून उडोवची आणि हे जे सगळे गोंयकार भुरगे आसा जे गेली 10 वर्सां काम करता लाईफगार्ड म्हणून तांकां सरकारान गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा तेच्या अंडर तांकां कामाक दवरचें जेणे करून तेंची सर्वीस आसती प्रोटेक्ट जातली आणि तांकां बाकीच्यो फॅसिलिटीज आसत्यो पगार आसतो व्यवस्थित मेळटा. पूण सरकार हेजेर कांयच विचारूच करिनासतना आज सरकार ह्याच कंपनीचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो परत 2.5 वर्सां खातीर तेणी एक्सटेंड केलो. हेजेर आमी सगळे ज्यो कारवाई करूंक जाय ते कायदेशीर आमी केल्ले आसा. पूण ही जबाबदारी आसा ती सरकाराची आसा. आज हांगा पेडणेच्या जवळ 100 भुरगे ह्या लाईफगार्ड म्हणून काम करता आणि टुरिझम मिनिस्टर आसा तो पेडणेचोच आसा आमदार आसा. पूण अशें आसतना सुद्दां तो दखल घेना. म्हणजे हे खंय तरी आमी एक इश्यू रेज केलो की हे खंय तरी मोठे घपशेल आसा करप्शनाचो हांगा विशय आसा. कंपनी कडल्यान डायरेक्ट हांकां कमिशन मेळटा म्हणून हे अशें करता काय कितें हो आमी प्रश्न उपस्थित केल्लो. 2-2.5 म्हयन्यांक जवळ जवळ 30 तरी केसी जाल्यो ज्यो टुरिस्ट हांगा बुडोवन मेल्ले आसा. हेची जबाबदारी कोण घेता? हेचो डायरेक्ट इफेक्ट हो टुरिझमाचेर जाता. म्हणून आमी सरकाराक सांगले हे जे भुरगे आसा इतल्या 10 वर्सांनी इतल्यान तेंच्यांनी हजारांनी लोकांचे हांगा प्राण वाचयले. ही सर्वीस आसा ती एसेन्शियल आसा आणि पर्मनंट आसा. म्हणून सरकारान हेजेर गंभीर्यान विचार करून हेंची सर्वीस प्रोटेक्ट करूंक जाय आणि हांकां परत आसा सर्विसेक घेवंक जाय. पूण सरकार ते करना. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर आणि श्यामसुंदर फट्टे.